रेडी रे आज कर आता कुछ नाही म्हणटाल अमित पाटकरान पयर म्हटलं जेन्ना तूं तें एलिगेशन करतालो पळय जेन्ना काँग्रेस तूं टिकेट्यो वाटल्या पयशांनी दिल्या टिकेट्यो तेन्ना तो म्हणटा कितें अमित पाटकर की तेन्ना तूं वायस प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना तूंय इनवॉल्व आहा म्हणटा तसो पळय अमित पाटकर ह्या काँग्रेस पार्टी गेली 6 म्हयने जाली जेन्ना इलेक्शन आसलें तेन्ना ह्या पार्टीचो धाकटोसो भुरगो दूध पिता पळय भुरगे आसता पळय तसलो तो अमित पाटकर काँग्रेस पार्टीचे बद्दल काही खबर नासलें अमित पाटकर जे म्हाका विचार म्हणून सांगता तुमकां की बाबा एलिगेशन करता त्या टायमाचेर टिकेटी पयशे दिवन गेला हें सत्य गजाल आसा काँग्रेस पार्टीन त्या टायमाचेर पयशे दिवन टिकेटी दिल्ल्यो हांव ना म्हणना हांव एज अ वायस प्रेसिडेंट हांव पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट आसलो इलेक्शन कमिटी सेपरेट आसलेली जी इलेक्शन कमिटी आसली जी टिकेटी दिताली पळय ती कमिटीचे भितर पयलींचे एक्स प्रेसिडेंट बाकीचे डेप्युटी CLP लिडर आनी बाकीचे सगळे जाण मेळोन ती कमिटी फॉर्म जाता आनी ती कमिटीचे हे मेळोन सगळे जाण डिसायड करून ती टिकेट दिता आतां तुमी अमित पाटकराक विचारा तेणेन हे कमिटी कितले पयशे दिले टिकेट मेळोवपाक अमित पाटकराक जी टिकेट मेळ्ळा ती पयशाच्या कुस्तार मेळिल्ली आसा अमित पाटकरान पयशे दिवन टिकेट घेतलेली आसा ताका खबर आसा कोणाक ताणें पयशे दिलेले आसा म्हाका दिला जाल्यार ताणें सांगचें तो जर एलिगेशन करता हांव त्या कमिटीन नासलो कमिटीन नासलेलो अमित पाटकराक खबर आसलो कितलो दिला तो न्हू बट हांव तुका चॅलेंज करून अमित पाटकरान पयशे दिवन टिकेट घेतलेली आसा आयज कशी आसा आयज ताणें पार्टी प्रेसिडेंट जाला पळय तोवूय ताणें पयशे दिवन पार्टी प्रेसिडेंट जाल्लो आसा हेजेर डिलींग ताणें बेंगलोराक केलेलें आसा पार्टी प्रेसिडेंटशिपाचेर थंयसून ताणें पयशे दिवन डिलींग केलेलें आसा सो हो जो मनीस आसा अमित पाटकर हो फक्त पयशांच्या गुस्ताचेर हे पॉलिटिक्स करपाक येयलेलो आसा आनी तो हे काँग्रेस पार्टीचे जे पोजिशन आयज ताणें घेतला टिकेट आनी हे पार्टी प्रेसिडेंट हे सगळे पयशांचे गुस्तार घेतलेले आसा खाली अमित पाटकरूच एक पाटकरनी पैसे घेतला अशे खूब जाणांनी पळय काँग्रेसीचे टिकेटीक लागून पयशे दिवन टिकेटी घेतलेली आसा त्या टायमाचेर तुम्ही आता डायरेक्ट एलिगेशन केला अमित तुमी म्हाका अमित पाटकर पाटकराचे विचारले म्हणून हांवें तुका अमित पाटकरूच आहा आनी कोण डिसायडेड आनी बाकीचे खूब जाण आसा कोण कोण एलिगेशन करूंक न्हू मागीर सांगता म्हाका हे रॉंग अरे कित्याक बाकीच्यांचेर कित्याक हांव बिश्टे करूं तर तुका दिस इज नॉट रायट नाव आय एम आणि लोक आयज त्या पार्टी नाव काय ना आयज आय एम भारतीय any more people जनता are पार्टी there? आय एम प्राऊड टू से दॅट आय एम इन भारतीय जनता पार्टी बाकीच्यांचे म्हाका बाकीचे म्हाजेर कोण एलिगेशन करतले तांकां कितें आन्सर तुमकां ते दिता बट मोर पीपल आर देयर ऑफकोर्स देर वील बी मोर पीपल संकल्प आणि कोलाचेर तुमचा आता कायच आवाज ना म्हणतात तुम्ही एकदम सायलंट झाला म्हणतात अमित पाटकराचोच आरोप आसा अरे ते अमित पाटकराक खबर तरी कितें आसा ताका कोल म्हटल्यार कितें खबर आसा हे ताणें फक्त ट्रान्सपोर्टेशन केलेलो आसा सेजार गोवाचो ट्रान्सपोर्टेशन कोण करता कोलाचो ट्रान्सपोर्टेशन कोण करता आयन ओराचो ट्रान्सपोर्टेशन कोण करता हो सगळो अमित पाटकर करता मरे आयज तो हँड इन ग्लावज धरून ह्या गव्हर्मेंटाचेर धरून आपली कामां सादून काडटा मरे आनी तो म्हणटा कोलाचेर आवाज ना आयज पर्यंत कोलाचेर आवाज करपी आमदार सुद्दां जावन गव्हर्मेंटाक जॉयन सुद्दां जावन कोलाचेर आवाज करपाक अजुनूय हांव थंय उबो आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन अजुनूय पळय फाटल्या दिसांनी ट्रान्सपोर्टेशन हाडिल्लें कित्याक सिटीनसून पोल्युशन जाता म्हणून आमी रूट डायवर्ट करून दिल्लो आसा त्याच प्रमाणे अजून पर्यंत थंयसर जे इतली वर्सां केन्ना टायर धुयनासले क्वॉन्टिटीचेर हे नासले आमचे टनेजचे व्हरताले ते सगळे आयज कंट्रोलान येयले आसा MPDन ऑर्डर काडलेली आसा की बाबा हे कंट्रोलान दवरपाचें आनी ते प्रमाणे थंयसर डबल जी पयली एकूच ताटपत्री पॅकिंग वयताली आतां 2 ताटपत्री घालून वयता थंयसर ट्रान्सपोर्टेशन इतले प्रिकॉशन हांवें घेतलेले आसा थंयसर आनी खंयचो मनीस ना ताका थंयसर येवनी लोकांक खबर आसा जे आमी कोणाक लागून झगडटा आनी म्हाजो स्टँड सदांच कोलाचे अगेन्स्ट आसा आमी थंयसर पोल्युशन जावपाक दिवपाना वील ऑलवेज फायट अगेन्स्ट द कोल पोल्युशन हेज्या भाशेन बसून आमी कॉन्ट्रॅक्ट घेवना या ट्रान्सपोर्टेशन आमी करना थंयसर हो थंयसर सगळो ट्रान्सपोर्टेशन करता आयन ओराचो सेजार गोवाचो हो आपलो स्वताचो स्वार्थ घेतलेलो आसा आनी कांय ना आमी ते लोकांचो इश्यू घेवन लोकांक लागून झगडटा थँक्यू